पोलां दोरात आनी वचात. गायन करूया. T46 सगळीं सांगाता मेळया. सगळीं सांगाता मेळया. सगळीं लागीं सोरया. आमचे ताळे कोरया. मोरे करून घेवया. पोसदुरांनी सोड्या. पुन्हा एकठांय कोरया. तांचो एक मुकुट घुंवत्या. आनी मारेक दिवया. सगळीं सांगाता मेळया. सगळीं लागीं सोरया. आमचे ताळे कोरया. मोरे करून घेवया. फाल्यां भितर मोतेली. ही शेवटिया बोली. फुलां तर खंय मेवतली. मारेक पावसांनी. सगळीं सांगाता मेळया. सगळीं लागीं सोरया. आमचे ताळे कोरया. मोरे करून घेवया. तुझे काळीज तिकादी. पुता हेदी कोयती. कोरता अपूर्वाय माय मोशी. ह्या सोबीत फुलांची. सगळीं सांगाता मेळया. सगळीं लागीं सोरया. तांचे ताळे कोरया. मोरे करून घेवया. वाडो सोडो तुझें नांव. तुजो मोग आसा. मेळूं माय तुझें बेसांव. बागी जावं आमचो गांव. सगळीं सांगाता मेळया. सगळीं
Sugli Sangatameya, Sugli Lagi Soria, Om Shetare Kuria, Muri Kurgundivya, Possa Durga Isoria, Ula Eknai Korea, Tansoik Mukur Kotya, Ani Mani Divya, Soli Sagadameya, Soli Lagi Soria, Om Shetare Kuria, Muri Kurgundivya, Falya Bitur Gotoeli, Ishutiya Boni, Ula Gorgui Miltori, Malik Paosani, Soli Sagadameya, Soli Lagi Soria, Om Shetare Kuria, Muri Kurgundivya.
सगळी विरावया सुरवातेक गायन करूया A13 एकलोच आमचो सोमी. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भोवती, एकलोच आमचो दिवपाक, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भोवती, एकलोच आमचो दिवपाक, पवित्रात्म्या भोवती, शांतीच्या भयान पासा, सोमी एकूच आमच्या, आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भोवती, एकलोच आमचो दिवपाक. सगळ्यांक तुमकां परतून एकदां देव बरो दीस दिवं. तुका बरो दीस आनी करपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्याच्या जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मोहन सायबिणीच्या नव्या परबेची तयारी करतना आयच्या दिसा तयारेचो पयलो दीस आनी आयच्या दिसा आमचो खेरीत विशय वेंचून काडला, मारये भाशेन भावार्थान वाडूंक आमचेशी राव. आमी कुटुंबान जल्मतांव आनी ह्या कुटुंबांतल्यान भावार्थान वाडटाव, तर मारिया जावं दी आमकां नमुणो आमी आमच्या भावार्थान वाडूंक. आनी ह्या नोवेनाच्या मिसा भेटेन आमी भाग घेतना आमी भावार्थान वाडूंक आमकां देवीक अणभूक आमच्या जिवितान मेळूंक आमकां कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां अडकून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मारये, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. आजच्या दिसा मागूंक लायला सोंपलोल्या दोमिंगोस फेर्नांडीस आनी कायतानो आनी आना रिबेलो. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर सोपून डेणी तुजे थावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्याच्या पुता वरवींचो खरो देव तुजे सवय पळयत आत्म्याच्या एकपळान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. दारियुस राजाच्या दिसांनी राजांतले अध्यक्ष आनी राजपाल जमा जावन आयले आनी दानियेल प्रार्थना करतालो आनी देवाक उलो मारतालो तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी येवन तांणी म्हणलें, 30 दीस तुजे भायर खंयचेच देवाक व मनशाक कोणेच मागणें करचें न्हय म्हूण आमी अशें करतले. हांव शिवाचे दोलींत उडयतलो म्हूण निशाणी करून तुवें हुकूम घालूंक जाय. राजान जबाब दिलो, घेतलेलो निर्णय तसोच आसा. मेदियांनी
आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना. तेन्ना ताणें राजाक म्हणले, राजा, जुदेयांतल्या निर्वासितां मदलो तो दानियल तुजी आनी तुवें निशाणी केल्ल्या हुकुमाची बेपरवा करता. दिसाक 3 फावटी तो मागणें करता. हें आयकून राजा एकदम खोंतवलो आनी ताणें दानियलाक सोडूंक येवजिलें. कसलीय तरी मांडणी येवजूंक काडूंक दीस पडोसर ताणें आपली तकली झरोयली. पूण ते मनीस सगळे जमा जावन राजाशी परतून आयले. तांणी म्हणलें, मेदियानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे एक फावट राजान हुकूम भायर घालतोच वो निर्णय परगट करतोच तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास दवर. तेन्ना दानियलाक धरून शिवाचे दोलींत घालूंक राजान फर्मायलें. राजान दानियलाक म्हणलें, जे देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तूं करताय तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी दोलीच्या दारार ती ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सरदाराचो शिक्को मारून राजान तें बंद केलें. एपरी दानियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमहालांत परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली. आनी एकले तरी उपपत्नीक आपणाशी भितर हाडूंक दिवंक ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. बोस सकाळी दीस उदेवच्या वेळार राजा उठलो आनी ताकतीन शिवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतूच कडकडटल्या ताळ्यान ताणें बोब मारली. दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, विस्वाशीपणान तूं सेवा करताय ते देवा कडेन तुका शिवाचे सोपक्यांतलो सोडूंक घडना. दानियेलान जबाब दिलो, राजा, लांब हांवूक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केलीं आनी ताणीं म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताचे मुखार हांव निरपराधी आनी हांवें ताकाय राजा केन्नाच कसलेंच वायट करूंक ना. राजा चड खुशाल जालो आनी दानियलाक ते दोलींतलो भायर काडून ताणें फर्मायलें. दानियलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलेलो. दानियलाचेर आरोप घाल्लो तांकां राजान आपोवन धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोलींत घाली. ती दोलीची खोरीक पावचे आदींच शिवानी तांकां दवरली आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियस राजान पृथ्वीचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक, परजांक आनी सगळ्या भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयलें, तुमचे सवें सदांच शांती आसूं. हो म्हजो हुकूम. आख्या म्हज्या राज्यांत सगळ्यांनी दानियलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कामचें, कित्याक तो जिवंत देव, तो सासणाक जियेता. ताचे राजाचें केन्नाच निसणटण जावचें ना आनी ताची राजवटकी सदांच तगतली. तो थारण करता आनी सुटका दिता स्वर्गार आनी पृथ्वीर. तो अजापां आनी विस्मितां करता. शिवाच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियलाक सोडयलो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. आनी एकदां म्हणुया, ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. धोवानू आनी कोरव्यानू सर्वेस्पराक वाखाणात, मुर्या आनी हिंवां सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. बर्फा आनी हिमा
सर्वेस्पराक वाखाणात रातीनो आणि दिसानो सर्वेस्पराक वाखाणात जबाब ताका मान दियात मान दियात शासनाच्या शासनाक उजवाडा आणि काळोखा सर्वेस्पराक वाखाणात जगल्यानो आणि कुपानू सर्वेस्पराक वाखाणात प्रितुम सुगळी सर्वेस्पराक वाखाणू जबाब ताका मान दियात मान दियात शासनाच्या शासनाक उद्गाराक सगळी उभी राहूया. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. गोट रावात आणि तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसा लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. धर्मदुतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावात वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावात आसा जाल्यार उमटोवन दर्यान वचून उबें जा. अशें ह्या तुटीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकोतें. तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नागरू वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक, चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय. आपणे सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय हय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केले उपरांत तुमी म्हणटात, चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी कुटुंबान जल्मतांव आनी ह्याच कुटुंबांतल्यान आमकां आमच्या भावार्थाची दिशा मेळटा. बावतिस्माच्या संस्कारा वरवीं हे भावार्थाचे देणें आमकां फावो जाता आनी दिसा दिसपट्टी आमी ह्याच भावार्थान वाडूंक वावुरता. पूण भावार्थ म्हणजे कितें काय? भावार्थ म्हणजे कितें? पवित्र पुस्तकान हाचो जबाब सोदल्यार आमकां हेब्रेवाच्या चिटीन हाचो जबाब मेळटा. 11वा सुवार पयली वड. भावार्थ म्हणजे देवाच्या देण्याचेर पातयेवन रावप. देवाच्या देण्याचेर पातयेवन रावप आनी ज्यो वस्तू दिसनात त्यो वस्तू आसात म्हूण खात्री धरप. तशेंच आनी एक बरोवपी म्हणटलो, भावार्थ म्हणजे मानप न्हय की देवाच्यान कितें करूंक जाता, पूण भावार्थ म्हणजे जावन आसा मानप की देवाच्यान सगळें करूंक जाता. तुमच्या भयणी भावांनो, पवित्र पुस्तकान पळयल्यार जायत्या जाणांच्या भावार्थाची खबरो आमकां मेळटात. मोइजेस, अब्राम, रूथ आनी आज खेरीतपणी आमी पयल्या वाचपान आयकला भावार्थ दानियेलाचो. दारियुस राजा दानियेलाक शिवाच्या धोलींत उडयता. शिवाच्या धोलींत उडयले म्हणजे शिवाक जेवण मेळ्ळें, तरी पूण शिव ताका कांयच करिनात. दानियल प्रवादी जसो ताका उडयल्लो तसोच तो थंय मागणें करता, देवाचेर भावार्थ दवरता, ताका कांयच वायट जायना. ही जावन आसली दानियेलाच्या भावार्थाची खबर. हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता म्हज्या भावार्थाची खबर. कांय वर्सां फाटीं जेन्ना हांव सेमिनारींत आसलो तेन्नाची ही खबर. दर वर्सा आमच्या सेमिनारींत आमी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत एक फेस्त हो एक केरमेस करता. आनी केरमेस करतना ही जबाबदारी त्या वर्सा म्हजेर पडली. आनी जबाबदारी पडली म्हणटच जायते वस्तू हांगा थंय वचून पुंजावंक जाय, जायते स्पॉन्सर्स पळोवंक जाय, जायते पयशे मागूंक जाय. पूण म्हाका पयशे मागूंक लज दिसूंक लागली. स्पॉन्सर्स हांवें जेवणाचे वाटेन सगळे खेळ आसले ते सगळे स्पॉन्सर हांवें मागून हाडलेले, पूण जी अपील्स आसली ती काडून घेवंक म्हाका लज दिसताली.
जायते भुरगे गेल्ले तांणी ते पुजायन हाडलेले आनी हांव तांचेरूच पातयेव नासलो. पूण तेन्ना एक घडलें तें म्हणल्यार GST बील. कसलेंय बील घेतलें जाल्यार GST बील लावचें पडटलें हो कायदो आयलो. आनी तेन्ना आमकांय सिमदारीन कायदो पडलो GST बिला शिवाय आनीक दुसरें बील चलचें ना. आनी सादी मनशां जीं आमचे आसात ते माटोव घालतात, सावण घालतात, ते GST बील खंयचे दितले. आनी तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो तांकां पयशे कसो फारीक कोत्तलो. आनी असोच आसतना चिंतीत रावतालो कसो पयशे पुंजायतलो. डोनेशन हातीन कांयच नासलें. आनी एका दिसा जेन्ना आनी एका याज्ञिका सांगाती हांव असोच एक स्पॉन्सरा खातीर एक स्नॅक्साच्या स्पॉन्सरा खातीर वचूंक आसलो तेन्ना वेच्या आदी कॉपलांत भितर सरलो, दिमेर पडलो आनी म्हणलें सायबा तूंच जाणा हातान कांयच ना, कितें तरी आज हातान घाल. हें ल्हानशें म्हजें मागणें आसलें, हेंच करून मागणें करून हांव भायर सरून गेलो. आमी गेले जाचे कोण वेचे आसले थंय गेले आनी ताका आमी जें मागलोलें ताच्यान ओदीक ताणें आमकां दिलें. पूण जेन्ना भायर सरतालो म्हज्या दोळ्यान दुकां आयलीं, कित्याक भायर सरतना त्या मनशान आमकां म्हणलें रावात. आनी 10,000 म्हज्या हातान घातले आनी म्हळें कित्याकूच शिरी पडटले तुमकां, कित्याकूच फायद्याक पडटले, वापर करात. ते पयशे हातान पडले म्हूण म्हज्या दोळ्यान दुकां येवंक नात. पूण त्या दिसा जे घडलें म्हाका उगडास आयलो एक ल्हानशें एकेच व्हडीचें जें मागणें हांवें केल्लें त्या मागण्याक फळ मेळ्ळो. आनी तेन्ना की खरेंच म्हज्या भावार्थाक एक नेट कसो मेळ्ळो. आनी होच भावार्थ हांव आजून पर्यंत जियेतां. जायत्यो घडण्यो म्हज्या जिवितान घडटात भावार्थाच्यो. देवीक अणभव हो जावन आसलो म्हज्या जिविताचो आनी अशे जायते अणभव आसात. प्रितीच्या भयणी भावानो, दर एकल्याच्या जिवितान आमकां देवीक अणभव आसतात. ताचेर फकत आमी लक्ष घालची गरज आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान पळयल्यार शीश जेजूक सांगतात आमचो भावार्थ वाडय. आमचो भावार्थ वाडय. जेजू कसो वाडयतो भावार्थ ते सांगूंक सोदतात आमकां कितें ना कितें तरी करून दाखय. इतलो वेळ जेजू तांच्या सांगाता आसलो, इतलें जेजू तांच्या वासत कोत्तालो, तांणी ताचेर नदर घालूंक ना. पूण आतां ते जेजूक सांगतात आमकां कितें तरी करून दाखय आमचो भावार्थ वाडचे खातीर. आनी जेजू तांकां जबाब दितना म्हणचो ना हांव तुमच्या बरोबर इतलो आसलो, हांवें इतलें केलें, तुमी कांय पळोवंक ना. जेजू हें म्हणचो ना. जेजू तांकां म्हणटलो सांसवाच्या बिया येयल्लो तरी तुमचो भावार्थ आसूं दी. आमी आमच्या जिवितान नदर मारूया. आमी म्हणटली म्हाका म्हजो भावार्थ उणो आसा, म्हाका भावार्थ ना. भावार्थ म्हजो उणो. उणो म्हणल्यार कितलो उणो आसा? सांसवाचे बिये इतलो. सांसवाचे बिये तुमी पळयल्यात न्हय? पळयल्या कोणें? ल्हान आसता. सांसवाचे बिये इल्लो लेगीत भावार्थ आसल्यार आमच्यान जिवितान जायतीं नवलां अणभवूंक येतात. जशे परी आंकवार मारीन जेन्ना गाब्रिएल दूत तिच्याशी आयलो आनी ताका तिका सांगलें देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान संभोवतलो म्हणून ती पयलीं भियेली. पूण जेन्ना गाब्रिएलान तिका आस्वासन दिलें की हें देवा वस्तू की घडोवन येतलें, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, ती त्या एकाच उतराचेर पातयेवन देवाचेर भावार्थ दवरता आनी आपलें जिवीत जियेता. जशें की आमी जाणाव ही भावार्थ ती वस्तोरी आंकवार मारिया आपलो भावार्थ जियेवून सर्गीची तशी संवसाराची राणी देव तिका कोत्ता. आज मारिया जावन आसा आमकां देख आमच्या भावार्थान आमी वाडूंक, आमी देवाचेर पातयेवंक. तर आमच्या भावार्थान वाडूंक आमी कितें करुया? पयले सुवातेर आमी देवाचेर पातयेवया. जशी आंकवार मारी देवाचेर पातयली, आमी देवाचेर पातयेवन रावुया. तुज्या भयणी भावानो, आमी जेन्ना मिसाक येता जायते आमच्या मनांत आसता, जायत्यो अडचण्यो आमकां आसतात आनी हे सगळो भार घेवन आमी मिसांत येतात. आनी येताना आमच्या तोंडार एक काळोख कसो आसता. आमी येता, मागता आनी वेता. जर तर म्हाका भावार्थ आसा तर हांव वेताना तेंच काळोखी तोंड घेवन वेतलो काय? जर म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा तर हांव हांसत्या मुखामोळ घेवन वेचोना काय? देव तर म्हाका हें दितलो म्हूण म्हाका आस्वासन आसा जाल्यार हांवें काळें रूप घेवन कित्याक वचूंक जाय? जसो आयिल्लो तसोच वेची गरज ना. आयला दुखी खोंती बरीत, देव दितलो हाचें आस्वासन आसा, खुशाल जावन पत्तो वच. दुसरे सुवातेर आमच्या भावार्थाची आमी सारकी वळख घेवया. आमचो भावार्थ कुड्डो भावार्थ न्हय. आमच्या भावार्था विशीं आमकां जायती शिकवण मेळटा आनी खेरीतपणी आमकां आमच्या भावार्थान वाडूंक देवीक अणभव मेळटा. जण एकल्याच्या जिवितान हे देवीक अणभव आमकां आसतात. आमी फकत लक्ष घालूंक गरज आसा. आमी म्हणटले आमच्या जिवितान अशें होगळें कितें जालें आमी म्हणटा कोइन्सिडन्स म्हणटले.
ते को इन्सिडन्स आसना ते डिवायन प्रोविडन्स जो देवीक अणभव आमच्या जिवितान आसता देवान दिल्ले ते आमकां आसता हाचेर लक्ष घालून आमचो भावात आमी वळखूंक गरज आनी शेकी तुज्या भयणी भावानो भाव आतां मागलें आतांच मेळोंक तो पसरो न्हय जाय तो वेळ केन्ना केन्ना लागता घोडये आतांच मेळत कांय वर्सां उपरांत मेळत पासेस काडून रावूंक जाय देव जण एकल्याक जी गरज आसा तें दिता ते प्रमाणें दिता तर गरज ना घोडये देव दिवचो ना पूण कांय फावटी आमकां दिसता आमकां गरज आसा आनी देव दिना घोडये देव दिना ती वस्त दिना पूण देव सोसूंक निराशेपण सोसूंक आमकां बळ दिता आमच्या सांगाता आसता त्या पासत देवाचेर पातयेवन आमचो भावार्थ वडकून आमी पासेसान रावूंक जाय मारयेच्या परबेची तयारी करतना आज मारिया आमकां भावाताचो नमुनो तर मारयेचेच विनवणेन जे देवीक अणभव आमच्या जिवितान येतात त्या वडकून आमचो भावार्थ वाडोवंक ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया भिटून बेडार गायन करूया C34 तुझे आदीन मोकाळ जेजू म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर्प देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हांवें मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सुरेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय पाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा सोर काणी निसोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या ओनून शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेच्या उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमच्या खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर चैत व्हरून पुनर्जीवन पावण उगडापे केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी सोम्यास भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सय उंच सर्गी तुका सय सय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकाचें पोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया Gesù melo, Gesù जीवन समा, Gesù nowian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन चुजे बागयोन दोर्म दुतां फिलीप आनी जाकोब सांचुजे वाज आनी सोर गाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक Amen. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक Amen. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसा एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
Sumek आमचे कडच्यान शिव वेतना गायन करूया D31 मोगाड जेजू यो यो. मोगाड जेजू यो यो. बाबा भणी भेटून घेऊ. कडच्यान तांच्या रावून घेऊ. जिवीत आमचें बदलून घेऊ. गोठाय तुजी दितुरी. उजवाड आमकां तुजी. Santos tuzo antani. Favor titli bolaki.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुरगीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावानो, आतां आमी जाले उपरांत आशिर्वाद गेले उपरांत आमी भायर सरून वेतले. उपकार करून सायबिणीचो उमा घेवंक फुडें येवचें न्हय. परतून एकदां सांगता, कोंकणींतल्यानूच सांगलां, उपकार करून फुडें येवन सायबिणीचो उमा घेवचो न्हय. सांगलेले आसतना जायते जाणां येतात उमो घेवंक. थंय आसा थंयसरूच रावन उमो घेवचो आनी आमी वेचे. सोरेस्पो तुमचे सोवें आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पळयता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून यात, भावातान वाडून भावाताक गोवाय जावंक त्याच क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया T60 तुका लागून ओपरूप माये.